संजीवनी सुविधा समितीची बसका अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांच्या वांगडा 5 डिसेंबराक जातली। ह्या बसकेक थारताचो निर्णय निमणो आसतलो अशें ऊस उत्पादक समितीचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हाणें सांगलें। नोव्हेंबरांत निमण्या सप्तकांत ही बसका जावपाची आशिल्ली, पूण कांय कारणां खातीर ती जाली ना। पूण संजीवनीच्या कामगारांनी भिवचे न्हय असो विश्वास राजेंद्र देसायान उक्तायला। जेन्ना आमी आमचे बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर घेवन आमी जेन्ना सगळे सुविधा समिती सगळे कमिटी आसतले, टोटल 25 जाण कितले आसले मेंबर आसतले आणि त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेतले आणि त्या प्रमाणे ते मिटींगेत जे ठरता तो लास्ट निर्णय जातलो आमचो। कित्याक लागून डेडलायन दिल्ली तुमची? आमी डेडलायन दिल्ली जेन्ना आमी आमकां सीएमान सांगलें तुमी आमचो जो आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी चालू करपाची आहा ती चालू करपाक आपल्यान जायना, तुमी जेन्ना पार्टी हाडा तेन्ना आपूण फूल सपोर्ट करता म्हणून। त्या प्रमाणे आमी पार्टी हाडून दिल्ली आसली तेन्ना आमी फूल सपोर्ट केल्लो आणि तेन्ना आमी सगळे तेंचे पेपर सगळे दिल्ले आणि तेच्या नंतर रोखडीच हे जावपाचें आसलें। मागीर सुभाष भैया आमचे ज्या तेंच्यांनी फुडें सरोन तेंच्यांनी अपॉइंटमेंट घेवन परत 2-3 वचून सीएम मेळोन तेंचे सीएमानूय सांगलें आपूण जाता तितलें बेगीन करता म्हणून। अजून आमचें कांय हें जायना। परत आमी फाटल्या आठवड्यात सुभाष भाऊ मेळ्ळे आहा तेन्ना तेणीय सांगलें आपूण तें पळयता म्हणून, पण अजून आमकां वयल्यान कांयच मेळना। म्हणटकूच आमकां ते आतां कितें आमचो सिजन जाल्लो आसा, म्हणजे आमचे शेतकरी जे आसा ते आमी ऊस केन्ना लायतले ही वाट पळयता। आनी जेन्ना आमकां सरकारान सांगलें आपूण इथेनॉल हे प्रकल्प घालतलो म्हणजे घालतलो आणि तेन्ना आमी विश्वासान सरकाराच्या तितून आमी विश्वास दवरता म्हणून आमी आयज सद्याक हे केल्लें आसा। आनी आयज प्रेस घेवपाचें इतलें लोक सगळे म्हणटले की आमी जे डेडलायन दिल्ली तेच्या बद्दल कांय ना म्हणून आमी आयज प्रेस घेतला की ही जी आमी डेडलायन दिल्ली आहा ती आमी सुविधा समिती मिटींग घेवन ते आमी ठरयतले आणि त्याच्या नंतर तुमकां सगळें सांगितलें कोणी शेतकऱ्यांक भिवपाची गरज ना।